गोयातल्या लोकांक आता खरेदी खातीर बेळगाव वचपाची गरज पडची ना, कारण आता बेळगाव येता गोयात। प्रुडंट मिडियान आयोजित केला गोय बेळगाव एक्सपो। तातूंत बेळगाव आणि गोयातल्या नामनेच्या आस्थापनांचो आस्पाव आसतलो। प्रदर्शन आणि विक्रीच्या उपक्रमा वेळार सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन केला, तसेच विविध सर्ती घेतले। लकी ड्रॉत वाटो घेवन इनामां जिखपाची संद लेगीत मेळटली। मडगावच्या बीपीएस स्पोर्ट क्लबात 9 ते 11 जानेवारी ह्या काळात सकाळी 11 ते रातच्या 9 वरां मेरेन हे प्रदर्शन लोकां खातीर उक्ते आसतले। ह्या प्रदर्शन आणि विक्रीत फर्निचर, कपडे, आयदनां, हार्डवेअर असे विविध स्टॉल्स आसतले। तसेच बेळगाव आणि गोयातल्या रुचीक अन्न पदार्थांच्या आस्थापनांचो वाटो आशिल्ल्या फूड कोर्टात विविध खाणांचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो। ते खातीर फक्त खरेदीच न्हय जाल्यार ताचे सयत मनरिजवण, सर्ती, आकर्षक इनामां जिखपाची संद अशें आनी खूब कितें गोय बेळगाव एक्सपोंतल्यान मेळटले। चलात तर वाट कसली पळयतात, भेट दियात गोय बेळगाव एक्सपोक आनी करात मन भरून खरेदी।